नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त विक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव स्टीफन आल्टर हांगेले ग्रेट इंडियन चिल्ड्रन्स स्टोरीज बुक म्हणून बुकान दुखून काडलेले एक काणी सांगता. नील सत्य म्हणून हें बरयलेलें रस्किन बॉन्ड हांणी. तांणी चढावत हिमालया जाग्यारीची वास्तव्य करून थंचे नैज जीवन, प्रकृती सौंदर्य आणि प्राणीले पक्षीले जीवन पळोवन काणी बरोवची. तसली एक काणी येत नील सत्य. नीलू नीलू म्हणून बिन्या आपयतर भोंवतरस पायया व्हाण थंय घालनाशी ते फातरारी ते तणारी ती भोंवतरस तीण आपोवचे तिगेल गायेक. तिगेले आनी गाय आस धवीची, ते गायेल नांव गोरी म्हणून. नीलू आनी गोरीक थंय भोंवची म्हळ्यार भारी प्रिती. तांकां चोरू सोडल्यार तांणी भोंवतर बसताची. सकल गुड्ड्या सकल न्हंयत उदक पिवच्या वताची. मागीर उपास वयर येताची. खंय पूण येव का म्हूण दिसल्यार घरा दिकान येताची. तांणी वेळेर येयनी म्हूण जाल्यार बिन्या लाम्मा बिन्याक गायेक सोदून हाडून पेटयता. चढावत तिगेल भाव बिज्जूय तिगेल ओट वता. जाल्यार आजी ताका परिक्षे वाज्जू आस म्हणून तो तिगेल ओट येयनी. तिका भारी खुशी. एकली ना वच म्हणून तिका भारी संतोश. गायेंकय बिन्यान एकली ना आयल्यार भारी खुशी. दोन गायी आनी बिन्या कोण भोंवतर बसताची. तेंची बिज्जून आयल्यार गायेन येदे मुखार गेल्यार तो तांगेल बाल तांडून तांकां मागशी करता. बिन्या हिमालय पर्वतालयाचे गद्वाल म्हणल गांवांत आशिल्ली. तिका त्या पर्वताचे तुदी थंची रान कसले कांय भंयना. तेंची 5 मैल दूर आशिल्ले एक गांव, एक नगर, सिटी, थंय बिणी गेल्यार तिका थंचे गडबिडी, थंचे गोंदळू, थंची जन पळयल्यार श्वास बंद जाता. हांग ती राणी, तिका कांय भंयना हांगा भोंवची म्हळ्यार. बिन्याक एक 10 वर्स आसतले. नावे 9 जवो 11 काय पुरो. तांगेल जाय दिवस जाल्यार कोण दवरता थंय. तिगेल आम्मान सांगिल प्रकार बिन्यान जाल्लेल वर्स भारी शीं आशिल्ली खंय. घरा भायर बर्फ खंडेल येता येवन आशिल्ली खंय. त्या दुखून लेकचे 10 वर्स आसतले म्हणून. बिन्यान जावन 2 वर्सांची तिगेल आन मरता. आतां तिगेल अम्मा बिन्या आनी तिगेल्याक 2 वर्सां होडू अण्णा बिज्जू तांणी ते गनसचे. पर्वताचे देंवडीर मेट्ट जावन तांकां एक 3 गद्द्या कुडकेसाची. थंय तांणी बटाटो, पियावू, आल्ले, बिन्स, मागीर जोळू अशे थोडे पुरा बेळे करताची. विकचितली न्हय जाल्यार तांगेल खर्चा जावचितले तांकां थंय मेळटा. बिन्या पर्वत प्रदेशार आसचे बाकी चिरडोवा मणकेची आरोग्य नाशिल्ली. गोरीची, तांबडे तांबडे गाल, गटीमुट्टी, काळे दोळे, तिगेल केस डुकरा बालशे मागशी बांदून घेतला. हाताक कुप्पे कांगण, गळ्याक एक मणिया माला. ते मणिया मालेक एक वाघान अंगूठ लांबयला. आतां बिन्यान नीलू गोरी म्हूण आपोवचे राबयले. कित्याक म्हळ्यार तिका दूर ते गायेल गळ्या बांदिल्ले घंटे शब्द आयकतरच हांगा लागीं खंय आसची म्हूण तिका कळ्ळें. ती पद म्हणटरी नंतरी उडतरी त्या दिकान वता म्हणटना तिका चिके दूर थोडे मनशान हडोडान हांसचे, उल्लोचे, तांगेल प्लेटा शब्द, कप्पा शब्द पुरो आयकता. ती अशी घुवन पळयता. हवय थंय थोडे जन आयल्यांची. वनभोजनाक म्हळ्यार पिकनीक म्हणटा पळय तशी पर्वत प्रदेशाचे सकयल दुखून जन थंय भोंवच्या येताची. गम्मतेरी हांसून जेवन खावन खेळून वताची. तशी आजी थोडे जन आयल्यांची. ती राबून पळयता. तांणी सुतू बसल्यांची मदीं तूं खाण आनी सोडवान दवरला. बायल मनशान पुरा चंद कापड न्हेसल्यांची. दादले आनी चेडवांनी लायक अंगाल घालून घेतला. ती ते खाणा दिकान आशेन भुकेन पळयता. मागीर तिगेल दोळे थंय सोडवान दवरलेले एक नील सत्यार राबता. कस चंद तें सत्य
सात्ते तिण मस्त पळयला तिगेले अम्माल्यागी एक रुक्का बोड्ड्याचे व्हड काळे सत्य आशिल्ले तें आतां विंद्रांनी चोच्च्यान घालून वापरची तशी ना. जाल्यार गांवांतूय कोणा लागीं इतले चंद सात्ती ना बा. ते सात्ती न्हय भुंयत दुखून फूल न्हू वयर आयिल्ले एक चंद फूलशें दिसता रस्तिका. ते समा पळया म्हणून ती येदे मुखार येता. तेन्ना तांतू दुखून एक बायल मनीस तीक पळयता आनी पळय 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 गुड्ड्या चिल्ली म्हूण म्हणटा. तेन्ना पुराजन ती गेली तिकान पळयताची अयो कितले चंद आस म्हूण म्हणटा. जाल्यार दुर्बळ पाप पळय पिंदले कुसरड गवन घाल्ला तिणें म्हूण म्हणटा नेकली. तेन्ना एक मनीशी तिगेल गळ्या लांबयलेले वागाचे नांगूट पळयता. कसं तें तिगेल गळ्याक म्हूण म्हणटी. तेन्ना तिगेल बामूण सांगता तें वागा नांगूट आमी पुरा तावज्यो घालनाचे तशी तांणी तें घालताच हांगा म्हूण सांगता. म्हाका तें जाय म्हूण म्हणटा ती. अरे तूं जाय म्हणा तें विकूं मेळना अंगडीन तूं म्हूण म्हणटा तो. तिक्केक 2-3 रुपये दिय बा ती दितली म्हूण म्हणटा तेगेल बायल. बायले खूश करचे खातीर तो तेगेल किसे दुखून 2 रुपये काडून बिन्या दाखयता आनी तें दी म्हूण सांगता. ती तेगेल सोरा गट्टी धरता तांणी काडटाच की म्हूण भिवन आनी ना म्हूण माथ्यान लायता. तेन्ना तो 5 रुपये दाखयता दितव्या म्हूण निमगिता. ती मागीर ना म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता तुका कसं जाय पळय हांगा दुखून कसं सामान जाय म्हूण सांग खंयची दिल्यार तूं म्हाका तें साती दिता म्हूण निमगिता. तेन्ना ती हळूची भिवन सात्याक बोट दाखयता. तांणी साती काण तिका दिता. बिन्या त्या साती घेवन तिगेल सोर काणू त्या मनशे दिता आनी साती घेवन वता घरकडे. घरकडे वचून तरी आतां त्या साती ती मोडचून दवरिना. सगळो दीस तें सोडवान वचचें. घरा भितर सोडवान दवरतना बिज्जू एक पंत कोपता चमकूक जाग ना ही गेलेक सात्तें म्हणून. ताणें मोडचून दवरलें पळयलें की ना ती येवन ओपा सोडवान दवरता. इतली चंद सात्तें सोडवान दवरनातल्या ताजी चंदाय खंय दिसता म्हणून. बिन्या थोडें काम आसता केन्नाय न्हंयत दुखून उद्दा हाडचें गायक चोरोच्या वचचें आनी तांगेल घराल्या दुखून 1 मैल दूर एक गुडा अंगडी आसा थंय व्हरून दूद दिवचें. खंय वता न्हय आतां तिगेल हातांत ते सात्ती चुकेले ना तेव्हां सोडवानू धोरनू. ती गुडा अंगडी राम भरोसा म्हूण एक मनशाली चिके प्राय जालेले मनीस. तागेले येद्राक अंगडी येद्राक एक माती रस्तो आसा. थंय दिसा एक पंता एक बस येता. ते बसार दुखून जेवण सकयल दिवन तागेले अंगडी भितर येवन च्या की एक दौल धंय की खावन वताची. माते रस्त्या लागीं आशिल्ली न्हय ती तागेली अंगडी धुळीमय जावन आशिल्ली. आजी बिन्या ते सात्ती सोडवान घेवन तागेले अंगडी येतना ताका दोळ्यां वता तें सात्तें. कसो गो बिन्या तें तुगेले हातांत तूं म्हूण म्हणटा. तें पळय चंद मिगेल सात्तें म्हणटा ती. खंय मेळ्ळी तुकें म्हूण निमगेता. तें मिगेल माल दिवन हांव तें घेतलें म्हूण म्हणटा. कसलें तुगेले वागा नांगूट दिवन हें सात्ती घेतली वे तुवें कशा खातीर तुकें सात्तें हें कांय वत्ता दोरू जेवचें पावसा दोरू जेवचें सात्ती न्हय. हें नगरांत तुला बायल मनशान चंदा हे धरता जाल्यार सात्तें म्हूण म्हणटा. ती हांसता ताजे खातीर तिणें तें घेतलां तें ताका गोतना न्हय. तो म्हणटा तुका कांय उपयोग ना गो हें सात्तें म्हाका दितवें तूं तुका 5 रुपये दिता म्हूण सांगता. ती ना म्हूण सांगता. ताका 15 रुपये आसा म्हूण म्हणटा ती. भार दिता म्हूण सांगता. दिना म्हणटा ती आनी 5 पैसे काडून तागेले मांडार दवरून म्हाका एक मिठाई दी पळया म्हूण सांगता. तो तिका मिठाई काडून दिता. ती सात्ती घेवन मिठाई घेवन ती वता. राम भरोसा म्हणलेलो तो मनीस ते सात्ती दोळ्यात दिश्ची ते दवरता त्या सात्त्याक नियाळून राबता. चिरडवानो नील सत्या काणी हांगाक जायनी आनी मुखार मस्त गंमत आसा. ते कसं जाल्ली म्हणून आमी आनीक वरां पळोवया. नमस्कार.